ओके. ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर. परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग. आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा. मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा. गमू पंथ आनंत या राघवाचा. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे. वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे. तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता रामाक विनवणी करूया श्रीरामाक. रामा मी तव दास दास म्हणवी माते कशाचे भय. रामा जाईन ज्या सुख घना होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी मी दास मी बालक. ओम श्री राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम. मंडळी, आम्ही आत्माराम ह्या ग्रंथाचे अभ्यास करत असती. सगळ्यांक हो ग्रंथ म्हळ्यार आमी पयलीं केन्ना कर नाशिल्लो आनी हो संपूर्ण आत्मबोधाचेरीच आसा. बाकीच्यान तूं हांव तांगेले 3 महत्वाचे ग्रंथ आसा ती समर्थांगेले. त्या म्हळ्यार दासबोध, श्रीमद दासबोध, श्रीमनाचे श्लोक 205 श्लोक आसा ती. आनी हें आसा आत्माराम. आतां श्रीमद दासबोधान तूं आनी हांत मेळ्ळो प्रपंच आनी परमार्थ दोनीची सांगड घालून कशी मुखार वचका. आमगेलें ध्येय केलें आत्मज्ञान मेळोवचें. त्या मेळोवच्याक मध्येच रस्त कशी क्रॉस करका तें हांवें सांगलें. आनी तें कोण परत कोण म्हाका एटेंड कर नाशिल्ले तांचे खातीर म्हूण हांव सांगतां की हें करतना ते उद्धवाक तांणी हो केलेलो उपदेश आसा आत्माराम म्हळ्यार. ते सांगता ती की तुगेल इतलें तूं आयकलें केलें. तांणी देह दवरचे वेळार उद्धव हो चेडूं पाप 5 वर्स दोन तांच लागीं वाडिल्लो सन्नाच व्हड जाल्लो म्हळ्यार तांगेले चेडूशें आशिल्लो. तर तांकां कळकळ दिसून तांणी ताजे खातीर खास एक 21 समासांचो लघु दासबोध म्हूण बरयलो. तांणी सगळें महत्वाचें बरयलें. तो संन्यास आशिल्लो कोण उद्धव, व्हड जालो यंग जालो आनी सगळें स्वाम्यान म्हणलें तशें करतालो, तांगेली सेवा करतालो. मना पासून ताणें आयकलें अशें करका तशें करका. पुरा आयिल्ल्यांगेर अतिथी अभ्यागत कशें पळोवंका, पैशा वेव्हार कशें करका, मठास हें वेवस्था कशी पळोवंका, प्रत्येक शिकलो. मनाचे श्लोक म्हळ्यार डूज अँड डोंट्स. हें करतना नांका सुरूत कशी वचका, प्रलोभनांक कशी बळी पडूं नये आमी. प्रलोभनांक बळी पडूं नये. तुमकां तसो आतां पुणे वतना एक अशी हें जाल्लेलें हादसा म्हणटात ताका. म्हळ्यार कलें अनफॉर्च्युनेट थिंग. एक पाप फॉरेनांत थोन आयिल्लें कपल कोणाकी लग्नाक आनी पुणे वता आशिल्लीं. त्या चेडवां 2 चेडवां
दोन एकच चेडूं म्हाका दिसता आनी बायल आनी तो चल तो मनुश्य तर आशिल तेन्ना खंय की कर्जत की खंय की खोपोली की खंय की बटाट वडे बरेच परमळ आयले बायल एक खावची हें जालें आनी ताकाय तो वचूल्या थंय ही गर्दी आनी ते चेडूं म्हाकाय व्हर म्हूण फाटी लागले तर तो चेडा घेवन उतरलो गर्दींत राबलो पळयल्यार ते बटाट वडे घ्यासर मेळसर ताका गाडी सुटली म्हणल्यार पळय त्याला दुसरें कसलें ना न्ही तो धांवन येवन त्या धांवन त्या तूं चेडा घेवन वतना त्या कसले प्लॅटफॉर्म आनी गाडये मध्य पडलो गेल्लीं दोग जाणें म्हळ्यार अशी जावच्या शकता तेमी ती आमी इतलें आमगे ध्येय आसता आमी वता ती मदें मदें खंयचे प्रलोभनाक बळी पडूं नये आमगेलो घात जावचे शकता सगळें आयुश्य फुकट वचूं शकता कितली बरी मनुश्य कसलो तिजेर प्रसंग आयलो कल्ल कोरकाशील तिने तसले वेळार पळयात ताजे एक जाता आतां इवन ट्रेन गाडयेन वतना कारान वतना पुना 20 किलोमिटर्स म्हळ्यार पुणे आयले म्हूण जालें ना अजुनी 20 मिनट दूर आस 20 मैल 20 किलोमिटर दूर आस अशें जर पुणे न्ही आनी पूण आयल्या कल्ले तर पुणे आपले कले स्वागत करीत आहे म्हूण येता म्हळ्यार तावळ पूण येता तशी ते आत्मज्ञान ते आत्मस्वरूप स्वागत करूंक थंय आसना जाल्यार आमी तांत वचून पडटात न्ही आमी तेंची जाता ती पुणें झुजल्यार आमी पुणेची जाता ती तशी तो आत्मबोध ताच बोध जावंका म्हणून हें आत्मज्ञान आसा आत्मज्ञानाच ग्रंथ आसा अद्वैत ग्रंथ आसा तर कल मिस्टेक जाली तुगेली तूं इतलें रडता हांव तुका इतलें शिकयलें तरी तूं आत्मगल देह वता जो हांव सांगल्या तो अनित्य आसा तो पेरिशेबल आसा तो एक दिवस वचचोच आसा आनी कोणाकय मृत्यू आसना तूं पयलीं दोन सांगल्या आत्मतत्व केन्नाय मरना हें सांगल्या तरी तूं इतलें कळस काड रडता इत्याक तुगेल्या वृत्तींत कसलो फरक पडनी मग हां तेमी ते हांव तुका फक्त 5 हाजें कले 5 समासान तुका सांगता कल्ल कोरयेद तूं विचार न्ही म्हाका कल्ल कोरयेद म्हणून तूं कदाचित दिसता आसतलें आपणाक सगळें कळ्ळें पण अजुनी कळ्ळी आनी म्हाका तुजे बद्दल मस्त कळकळ दिसता प्रेम दिसता की तूं तरी आत्मज्ञान मेळोवंक चिंतची म्हूण तेमीत हांव तुका सांगता असो आतां तांकां आत्मज्ञान ते शिश्याक माथ्यार हात दोन दिवचे जाता आशिल्ले जाल्यार तांणी आत्मबोध कसल्या बरयलो आत्माराम हो ग्रंथ कसल्या बरयलो आमचेच तांकां ते बरयलो आनी तांणी सांगल्या की हे हाजो अधिकारी कोण असो की जो दासबोध पुराय स्टडी केल्ला मनाचे श्लोक पुराय स्टडी केल्ले ती आनी मागीर आत्माराम स्टडी करूं बसल्यान ती ते म्हळ्यार आनी तांकां जर दिसता कितलें कोण सुद्दां म्हाका आत्मज्ञान जाय न्ही मग पण ते जावंका ही इच्छा आसा अगदी प्रामाणीक इच्छा आसा ते लोक अधिकारी आसा ती थोडे बरल्या खंय की फायन ट्युनिंग जाय न्ही मस्त आमच्यान थंय फरक पडला कल्ल्या ना म्हणचें पडला आमी थोडो आत्मविश्वासूय दाखोवंक समर्थांचेर आत्मविश्वास आसता तांणी इतलें शिकयलें आमी कसलेच कळणी म्हळ्यार आमगेले कले अगदी पालत घडना नक्कीच ना कले म्हळ्यार आमकां स्वाम्यान गेले स्वामी परंपरेचे आमकां कृप आसा अशी केन्नाय जावची ना आनी स्वाम्यान म्हाका आशिर्वाद दिला की हें कर सगळ्यांक अद्वैत ज्ञान जावं आत्मज्ञान जावं म्हळ खातीर हें जाताची तरी जे फायन ट्युनिंग आसा आतां रेडिओचेर आमी फायन ट्युनिंग म्हळ्यार आमगेले एक आतां टीव्हीच पुणी तितलें जायना पटकन लागता पण रेडिओचेर हांव पळयल्या अमूक एक आमी रेडिओचेर कले काम करताले आमी स्वता आयकुया म्हळ्यार घारता न्हू ते कल्लेपणी खरं 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 जातालें आनी सम लागता ते बरोबर तितलें लागता तरी मात्र सम येता नाल्यार खर 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 वॉयस इज ब्रेकींग तशी जाता तशी हांगा खर खर आयकूंचे येता मनाची आमगेल्याच मनाची खर खर आमगेले सद्गुरूंक आयकता तेमी ते म्हणटा ती आपण तूं विचार न्ही पण हांव तुगेलें फायन ट्युनिंग कोन्न दिता आत्त पुणी सम लक्ष दिवन आयक चेरडा म्हणून तेमी सगळ्यांनी कान करिगा सर्वांगा म्हणून हें आयकूंक आनी तूं पयलेच त्याग निरूपण आशिल्लें सगळ्यांक स्तवन केलें स्तवन केलेलें हांगा सुद्दां तांणी स्तवन कल्लेच केलें सगुणाचें नुस्तें कर न्ही सगुणा सांगात निर्गुणाक सुद्दां मुख्य निर्गुणाच केलें
जयास लटिका आळ आला, जो माया गौरी पासून झाला, झालाच नाही तया अरूपाला रूप कैचे. हांग दोन सुरुवात करू हां शब्दांतू शब्द हे कले मायस हां झाले शब्दावीण जे शब्दास आकळे ना आणि शब्देवीण सहसा कळे ना. सांगील शे कळतवे कळना शब्दांचोच आधार घेऊन का लागता. पण नुसते शब्दांक कळना कळले ऐसेही घडे ना जये स्वरूपी. आमक नेमके कळले की ना हे सुद्धा मस्त पण आमक कळना झाले सांगून 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 कड्डेरी कल जाता की ते स्वामी कृपेचे लोट लागतं ताका. त्यांनी ती सद्गुरूंगल वंदन केल्या गुरुतत्वाचे तांगेल कृप लागता. आणि नुसते तांगेल कृप असं ना लागना तरी ते जॉईंट आमचं लॉकर असतं न्ही बँकाचो तांचं ट्रेजर असता ताका दोन्ही चावे लागता. ती गुरुंगल मास्टर की लागता बँक ऑफिसरागली आणि आमगल स्वतागल की लागता आणि ते सायमल्टेनियसली लावका लागता तरीच तो लॉकर उघडता नाजाल्यार उघडना. तांणी मात्र कृप केली आणि आमगेल माइंड खंय की धांवता उपयोग ना. किंवा आम्ही हें केल्या जाल्यार आमी पात्र असत म्हूण दिसना समर्थांक तावळ ते तांगेल मास्टर की लायना. ती पयलीं ते आमकां सत पात्र करता. ती ताजे खातीर थोडी साधन करका लागता आमकां अधिकार येवंका लागता. जो तापत्रये पोळला तो परमार्थासी अधिकारी झाला. त्यामी तापत्र येतात न्ही आमकां दिसता यो कस नशिबांत आमगेल्या म्हणून जाल्यार आय वेलकम. घरांत इतले प्रॉब्लेम्स येतात तुमकां सांगता आमगेल्याय घरांत तूं त्या नूतनान एक फावट मुलाखतीन सांगता तूं इतले व्हड एक्ट्रेस तुमगेल्या घरांत कशें चलता म्हणून तिने एका वाक्यान सांगलें हमारे घर में भी गर्मियों में दूध फटता है. एका वाक्यान सांगलें तिने तांगेल्या घरांत कशें चलता. तशी आमगेल्या घरांत तुवें आतां तूं इतलें विवेचन सांगता बरेंच मुगो तूं कितलें ज्ञान आसा मगो ज्ञान कसलें ना तो भितरल्यान उलोवन घेता. आमी कोण करतलीं कोण तू कुठून आलास अरे तू कोण कोणाचा कोठून आलास कैचा ऐसा विवेक पूर्वीचा घेई बापा. हां तरी हांव जे सांगता न्ही तें तू सम ऐक. तुवा आशंका नाही घेतली परंतु मज तुझी चिंता लागली. हांग तांणी श्रीरामाक नमस्कार केला संतांक नमस्कार केला शारदेक तरी केल्ल्यांची आणि सगळं कोर न्हू शेवटी चातकावारी मग शब्द पिवन घे म्हणून सांगलें. तांणी पिवन घे त्या शिष्याक सांगल्या उद्धवाक म्हळ्यार आमकां सांगल्या निमित्त मात्र भवसव्यसाची खे तशी उद्धवाक निमित्त करून आमकां तांणी सांगलें की जो चातक म्हणून पक्षी आसा खंय तो चोंची उगोण अशी बसता पावस लाग्या ना पडे तो सर तो तान्नेलेलोच आसता आणि बाकीच खंयचें उदक पिना तो. आणि जेन्ना पावस पडटा जस्ट पावसा थेंबे पित्त तो कळ्ळें. तशी शब्द वर्षाव जेन्ना मगो जातलो त्या शब्दांतूं जे अर्थ आसा तो अर्थ पिवन घे. ताजें उदाहरण म्हणून हांव परत थोडे दिवस जाल्यार ती म्हणून लिंक येवंका म्हणून हांव तुमकां सांगता की ताडगोळ्याच्या उदका एक नमुन्यान बरी चव आसता जाल्यार तो नाजूक तशी समर्थांगल शब्द नाजूक हगूर चिक्के नांग उठ लागल्यार तांतून अर्थ गळपडद तशी ते नेक्टर हळुवार मनाने जशी भ्रमर फुल्लांतलें नेक्टर पित्त न्ही त्या फुल्लाक चिक्के सुद्दां दुख्ख ना कळना भ्रमर येता आनी पिवन वता. तशी आमी त्या शब्दांतले त्या मायेंतलें अर्थ तत्व शब्दार्थ भावार्थ गुणार्थ पळय शब्दाच अर्थ कळका. शब्दाच अर्थ कळच्याक तुमकां त्यांनीच सांगलें कान एका मुखार एक आसता ती थोडे जाण ह्या कानान आयकतात ह्या कानान घालतात. दुसरे लोक एक कानान आयकून भितर तांकां उलोवंच उर्मी येता ते ताबडतोब किर्तन करच्या वतात आनी मागीर जमना कल्या म्हळ्यार तें समज मनन चिंतन केलेलें आसना. तर तिसरो जो मनुश्य आसता तो कानान दोन्ही कानान आयकता आनी जें भरड आसा न्ही तें सोडून दिता आनी तातूंत अर्थ मात्र अशी भितर घेता तावळ खंयी लक्ष दिना कल्ल्याचे सांगात कंपेर करना त्या पाच्चीन हें सांगिल्लें ह्या पाच्चीन तें सांगिल्लें ना नो तांगेल चुकीचें आसा म्हूण न्ही घार वचून तुमी कंपेर करात पण हांग अजिबात करची ना एका मनान आयकून घेवचें. तशी तें जालें तर तशें जाल्यार कल जाता
की स्वामी कृपेचा लोट आला म्हळ्यार आमगेल भक्ती आदरयुक्त भक्ती इतली वाडटा ताज्याने दोळ्यांत अश्रू येता ती आणि त्या हाजेर आमगेल ते लोह चुंबकाचे मॅग्नेटीक फोर्स आसता आमगेल भक्तीक अशी आसना ती व्हेरी व्हॅल्युएबल भक्ती सगळ्यांक मनात सद्गुरू कृपे शिवाय भक्ती जागृत जायना मनातली हां त्या कृपेने ते स्वामी कृपेच लोट अशी आमगेल मनात तूं भास्सन येता इतलं जात की आम्ही अशी अशी जातात पोडू जालवार जातात तशी जातात कळ्ळें आणि तो लोट येता आणि आमगेल मनाचे जे सरोवर शांत असता ताका म्हजो सरोवरी सामावला पूर्ण जायना पडे उचंबळला अनुभव उद्गार आहा तृप्त जाली अशी पण परत परत संवसारां वचून तरके परत तांतूच गुंतता तेमी मना श्लोक वाचले हें वाचलें सतत तेमी ताजें पारायण करता ती साधन आसत ती कर नासतना आयल्यार येता वळ एक पांचीन सांगलें आपणा मना श्लोक सांग म्हूण तें बरोबर आसा मना श्लोक स्टडी जायना तिल्मी ती कितलं कळका तितलं ग्रास्प जायना पण हॉड ना तें जातलें जातलें देव कोणाकय सोंड दिना आनी हांगा काळ काम वेग हें उदाहरण घेवंका काळ काम वेग म्हळ्यार आमगेल आयुश्यांत कितलीं वर्स जालीं अजून कितलीं वर्स सादारण आसत बाबा इन बॅलन्स सादारण आमगेल हेल्था प्रमाणे हां त्या वेळार मी बेगबेगी करका न्हय ताका तितलो टायम जास्ती अलॉट करका ताजे खातीर हांगा त्यागाचे मस्त तांणी सांगल्या कलकल्यास त्याग करचो म्हणून कलकल्यास त्याग करचो हें आसा तें तर त्याग करचोची पूण कल्लें नाशिवंत तितुके घे देसी तें तर जाल्लेंची शिवाय कलकल आमकां वयर व्हरू जायना की ते अति हाजे आसक्तीचो पयर त्याग करचो मीपणास त्याग करचो मीपणा त्याग करना जाल्यार इट इज अ फॉरेन बॉडी लायक ते प्लास्टीक पिशव्यो आसतात न्ही हजारो वर्ष जगतात खंय त्यो प्लास्टीक पिशव्यो आनी तुमता उदक तशी आमकां प्रवेशूच मेळना आत्मज्ञानांत आत्म्यान परब्रह्मांत प्रवेश मेळना आमगेल गुरून कितले प्रयत्न केले तरी त्यामुळे सद्गुरू प्रयत्न करता ती की आमगेल अहंकार वचका जाल्यार कल जाता आमीच प्रार्थना करता ती त्या वेळार तें सुद्दां सांगलें कोणे कोणी आमकां वाटेल तशी उलयता ती एकदम चई जाता वायट दिसता आमकल्ल्या उलयला आमगेल कली चूक नासतना पण त्या वेळार जर आमी सद्गुरूंगेल विचार केलो की त्या व्यक्ती रुपान सद्गुरू येवन आमगेर इन्सल्ट करता आसत की आमगेल अहंकार वचका म्हळ खातीर कळ्ळें तर आत्तां आमी हें जायना पळय आत्तां उभय तांगल हें आसत कल म्हणटात ताका इतले वेळ थंय समर्थ एकलेच सांगताले आज संवाद होईल उभयतासी तेणे स्वानंद सिंधुसी भरिते दाटे बळे हो पहिलो समासांग पूर्ण जालो आत्तां दुसरो समासू माया निरूपण श्रीराम समर्थ जय जय जी सच्चिदानंदा जय जय जी आनंद कंदा जय जय जी निजबोधा परमपुरुषा आता हिंची हे सच्चिदानंद म्हळ्याकले सत चित आणि आनंद सच्चित आनंद म्हळ्याकले सत म्हळ्यार कायम अशें सत्य जे अस्तित्व कायम आसता ताका कसलेंच जायना तें आनी चित्त म्हळ्याकले शुद्ध ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान निरावलंबी ज्ञान सत्य हे शुद्ध अस्तित्व निरपेक्ष सतत आसता आसची आणि त्या कल्ल्याचेर खंयचीय गोष्ट वचुली आयली तरी त्या अधिष्ठानाचेर कसलोय फरक पडना ताका अधिष्ठान म्हणटात जशी सिनेमा चलता चलचित्र हाजेरी स्क्रिनाचेर स्क्रीन हे ताजें अधिष्ठान आसत त्या टीव्हीचे सिरियलाचे कळ्ळें तें सगळें अधिष्ठान आसत तर टीव्ही सिरियल संपलेले तरके स्क्रीन खंय वचना आ स्क्रिनाक अधिष्ठान केलें आमगेलें वणती लायल्या वणतीक अधिष्ठान केलें घराक अधिष्ठान केलें आमगेल भारत देश महाराष्ट्र देश आमगेल देशाक अधिष्ठान केलें ही पृथ्वीक अधिष्ठान केलें तरी ही माया ब्रह्मांड इतले आमगेल हान तूं तार आनी हें आसता ती तुमकां सांगता करोडो ही सगळी माया त्यामुळे हांगा ते सांगता ती की एक तर सच्चित आनंद
नाही जय जय जी आनंद कंदा. आनंद कंदा म्हळ्यार कले आमी कल्ले आमगे ध्येय कले पयले ओळीन सांगलें ताणें. जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंद कंदा, जय जय जी निजबोधा परमपुरुषा श्रीराम. आनंद कंद म्हळ्यार आनंदाची मूळ. आनंदाचा कंद हरी हा, कासव होऊन स्थिरावला. मनांत एकदम आवरून घेऊन अवयव तो श्रीकृष्ण आमगेल मनांत तशी बसता. तशी तो आनंद कंद ताजी मूळ. आता जय जय जी निजबोधा. निजबोध म्हळ्यार कळ्ळें आत्मस्वरूप म्हळ्यार कळ्ळें. आत्मस्वरूप म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें. हां तरी ताका हें आसना कल म्हणटात तें प्रमाण खंयचेय हाका बाकीच खंयचें ज्ञान जातलें. व्यवहारीक ज्ञान कशें जाता आमकां ज्ञानेंद्रियांनी पंच ज्ञानेंद्रियांनी जें जाता ज्ञान तें प्रत्यक्ष ज्ञान जाता. कानान आयकलें, दोळ्यान पळयलें, आमी चाखून पळयलें, हां वास घेवन पळयलो, आवाज आयकलो, तें सगळें स्पर्श अनुभवलो तें जाल्यार तें म्हळ्यार आत्मज्ञान न्हय. तें ताजें आमी आयकलें म्हळ्यार आमी विंगड, तें ज्ञान विंगड आनी तें कल्ल्याचें ज्ञान जालें तें विंगड. थंय त्रिपुटी आस. जाल्यार आत्मा कशें आसा तो एकमेव अद्वितीय. एकमेव अद्वितीय. तशी अनुमान ज्ञान. अनुमान ध्यान म्हळ्यार खंय की आतां खिडकीन थान ह्यो बस बस धुंवर येतस, ह्यो खंय की उज्ज लागलो सो दिसता म्हण हो आमी तर्क करतात. उज्ज दिसना आमकां, फक्त धुंवर दिसता. त्या धुंवरा वेल्यान जें येता आमी अनुमान करतात, तर्क करतात की हांगा उज्ज आसतलो म्हण. आं यत्र धुमो तत्र अग्निक. तशी तर्क. तर ताका सुद्दां दोन गोश्टी लागतात न्हय तर्क करच्याक. हें तशें न्हय. आत्मज्ञान तो ताकाय तो निकश लागना अनुमानाक. हां कडेरी उपमान खंयच्याची उपमा ताका साध्य जायना. उपमान तूं हें हाचे वार दिसता, तें ताजे वार दिसता, तें कल्ल्या वार दिसता. आमकांचें गोत ना, आमी पळयलें खंय, आमकां तें भासना कसलें, आमकां ताजें ज्ञानच ना. जाल्यार मायेक ताजें ज्ञान आसा. माया ताका ज्ञान आसा. हां कडे अर्थापत्ती. अर्थापत्ती म्हळ्यार कार्यकारण भाव. आतां कुंभारान मडकी केली की मडकी करतल कुंभारू. हां कुंभारान मडकी केली म्हळ्यार करतल एकलो आसा, तें केल्लें तो विंगड आसा. हां तशी हांगा हा कोणें करनीची स्वयंभू तें आत्मतत्व. तेमी ती अर्थापत्ती हें कार्यकारण भावूय ताका लागू पडना. अनुपलब्धी. अनुपलब्धी म्हळ्यार तें एक कडेन आसा, एक कडेन ना. इंडी हांगा आसा, अमेरिकेन ना. हांव हांगा आसा तर हांव अमेरिकेंत आसना. मग भाव अमेरिकेंतल्यान हांगा आयलो, हांगा आयल्यार तो अमेरिकेन त्या वेळार आसना. एक कडेन आसा, दुसरे कडेन आसना. अनुपलब्धी. तशी जें आसता तो तें प्रमाण सुद्दां आत्मज्ञाना लागना. आत्मज्ञान म्हळ्यार जें परब्रह्म आसा सगळे कडेन सदैव सर्वत्र आनी समान. ताची कुडकी जायना, ती सगळे कडेन संचल्या तशी. हां कडे शब्द प्रमाण. शब्दांनी आत्म्याचें परोक्ष ज्ञान जाता. ताळा आमी सांगल्या तर हांत तुमचे नंतर असं अनेक एक हें जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंद कंदा, जय जय जी निजबोधा म्हळ्यार आत्मस्वरूप कल्लें हें परमपुरुशा गेलें. ताजे खातीर प्रमाण सांगलें. तांतू तें सेम सांगल्या. माया सच्चिदानंद, माया आनंदाचा कंद, माया हेची निजबोध परिशब्द रूपे. शब्दांगल आवरण घालून आयल्या ती माया. भितर तेंच आसा परब्रह्म. जाल्यार शब्दांगेल शब्दांचें आवरण घालून घेवन आयल्या. तांतूल अर्थ तोच. तिवे आनंदी आस जाल्यार ती गुणांत त्रिगुणांत आस. आमकां त्रिगुणातीत जावचें आसा. ती शालीन आस, गोमटी आस जाल्यार दाहक सुद्दां आस. म्हळ्यार सरस्वती, लक्ष्मी आनी हें ब्रह्मा विष्णू महेश, तशीच दुर्गा, हें सगळें तें तत् हांत येता. सह सा आनी तें चैतन्य तत् तशी. तर हांगा तिवे माया सच्चिदानंद, माया आनंदाचा कंद, माया हेच निजबोध शब्द रूपे 15 श्लोक आसा. जाल्यार
हांतू तू मायेन तू त्रिपुटी असं हांग तशने एकमेव अद्वितीय आत मुखावले तांणी सांगल्या अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे मायेन केले कले आत माय म्हळ्यार कोणी आणि तुमकां मागशी दासबोध सांगतना परत हांव रिपीट करता कोणी आयकनी जाल्यार सगळे ब्रह्मांडांतू सगळे युनिवर्सांतू सगळे हांतू तिन्नीच गोश्टी आसात एक म्हळ्यार निश्चल परब्रह्म अविनाशी ते केन्नाय ढळ ना कले ना आत्मतत्व प्रत्यक्ष कळणे परब्रह्म तें भास्स ना कसलें हाल्ल ना कसलें करना बट तें दॅट इज द ओनली थिंग सच्चित आनंद कायम असं सदैव असं सर्वत्र असं आणि समान असं ताजी कुडके करूं जायना ती आणि हे मायेन जे करचें म्हणलें तें इट फॉर्म्स ओनली 5% ऑफ इट ऑफ द फूल परब्रह्माच 5% सुद्दां काउंट सुद्दां करूं जायना कल तें इन्फिनीट असो हें येदोस आनी बिंदूसो जर तो बिंदू कितलो होडू अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे ढिसाळ म्हळ्यार आतां हांव हो ड्रेस घालून घेतला ढगळ म्हळ्यार म्हाका कम्फर्टेबल तशी तर हे अनंत ब्रह्मांड तीन केले ब्रह्मांडांत कसले येता आमी मनुष्य हांगा येदेदे जीव येदेदे हे सगळें आणि ती माया त्या परब्रह्माची सावली पडली ते नेमके कशी आणि त्या मायेने आपणाक शक्ती दृश्य तीन तयार केलें ताका जीव नाशिलो तातूंत तिगच जीव घाल्लो आणि त्या जीवांक तिने हें केलें तर दृश्य हें जड आणि तांतू त्या दृश्यांतू तिगल जीवाचें तत्व आस तो जीवात्मा तो त्या देहांक सगळे देहांक चलयता आणि हो जो आस ही जी माय आस ब्रह्मांड चलयतली ती माया व्हडी माया तो ईश्वर ताजे खातीर हांगा राम हृदय म्हणून एक हांतू आस आमगेल्या अध्यात्म रामायण बुकान ग्रंथांतू अध्यात्म रामायण ग्रंथांतू गोमटें दिल्या तांतू श्री रामची हाका हनुमंताक शिकयता हें कसलें म्हूण कळ्ळें तर तांणी सांगल्या मूळ आकाशाची ठाई तीन भेद दिसतात पळय म्हण मूळ आकाशांतू तीन भेद दिसतात कशी व्यापून दिसता ते आकाश तांणी आकाशाची एक उपमा दिल्या ती अगदी हें जायना जाल्यार तें तूं ताका महद आकाश बृहद आकाश व्हड आकाश हें कशी सदैव आनी सर्वांक एकल्याक हांगाच आकाशय तशीची अमेरिकेची तशीची तर मध्य तांतू अभ्र येता ती वता ती जाल्यार आकाशान फरक पडना तांतू एक घट दवरलो म्हळ्यार घड दवरलो चंबू दवरलो किंवा एक घंगाळ दवरलें भूवरी घट एक ठेविला जे आकाश व्यापी त्या घटाला अंतरी जल भरिले त्याही जलाला घटासहित व्यापिले हें जे आकाश आस त्या घटाच्या आयदनांत भरल्या शिवाय भितर उदकांत सुद्दां तेंच आकाश आसा ताका घटाकाश म्हणचें आणि कड्डेरी त्या घटान जे उदक आस ताजे आकाशाचे प्रतिबिंब पडटा समज आकाशा प्रतिबिंब दिसता ते प्रतिबिंब तिसरे म्हळ्यार कसलें ते हिन्ने ज्या मायेने आपणाक अंश काणचे देहांत घाल्लो आणि आमकां जिवंत केलें सगळ्यांकय ती जी माय आसा आमगेले भितरली खरें सगळें एकच जाल्यार एक थेंब आमगेले थेंब बरें म्हणया ते आमी पयलीं ईश्वरांत एक करता तर हांगा तांणी सांगल्या की भोग आमटांनी हांगा हें दिल्या की हे पळय आकाशी सविता उगवला तो पाणिया माझी प्रतिबिंबित झाला तया प्रतिबिंबाचा कवडसा पडला दर्पणावरी जेदवा म्हळ्यार कांडी दवरलेली आशिल्ली किंवा एक फंता समुद्राला तिराचेर न्हंये तिराचेर हडड्ड बिल्डींग आसतात तर ते हाजे उजवाडू ताजे उदकांत प्रतिबिंबीत जाता खास करून सुर्यास्ता वेळार तांबडेचे हें न्ही ते प्रतिबिंब उदकांत पडटा आणि त्या प्रतिबिंबाक इतले तेज आसता की ते सर्वत्र प्रसरता ते इतले गोमटे दिसता तुमकां सांगता ताजेक एक फंत हांव जुहू चौपाटी वचून बशिल्लें त्या खातीर ते सांगता तुमकां अरे ते पळयल न्ही सांजे वेळ आशिल्लो अशी तो तांबडो गोळ अशी हगूर 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 तो घेता ताजें प्रतिबिंब त्या जुहू समुद्रांत पडल्या आणि ते समुद्रांत पडलेले
ते गप्प जाता किंवा थंय अगदी पडची वेळार तोख घेत न्ही ताज जे कवड्स आहे खंय खंय सगळे आकाशांताच रंगूच बदललो ताजेर म्हाका एक हें सुचलेलें आनी तें कळ्ळें जाता ते जे कवडशे पडटा ते आमगेल्या मनाचेर पडले की ते मायेचे चैतन्य आसा न्ही ताज्यान आमगेली प्रज्ञ जागृत जाता प्रज्ञ जागृत जाता आणि तान थंय शब्द सुचता ते मम शब्द झाले रे मुके तव चित्र जेव्हा बोलले मुखार चित्र चलल्या चलचित्र माये गेल्या कळले न केव्हा दुःख माझे हास्यात तुझी आलोपले चुंबण्या अवखाळ सिंधू आकाश जेव्हा वाकले अशी आकाशाशी टच जाता हॉरायझनाक हॉरायझन एक कल्पना आसा हॉरायझन ना तुम्ही कितले मुखार वचून तरी हॉरायझन या ना पण ती सगळी माया हीच एक कल्पना आसा संकल्प असतो माये गेलो कळले न केव्हा दुःख माझे हास्यात तुझी आलोपले चुंबण्या अवखाळ सिंधू तो जंप करता सिंधू ता कितली प्रीती त्या ताका मोग करका म्हणून आकाश वांकले तो लाल गोळा शुद्ध तेज त्या सिंधूने मटकाविले म्हाका लक्षांत असं एक सान चेडूने आवस लागी घेत की ना आणि मोग करू अशी ता कुंभ घेवच्या वता ते चेडू तिगल कुंकुम बिंद काडटा तशी कोर नाही म्हणून परत लावन घेता परत काढता तशी तो लाल गोळा शुद्ध तेज त्या सिंधूने मटकाविले घपक्कन वता तुम्ही ऑब्झर्व करात मुद्दाम सनसेट पळोवनच्या जेन्ना वतात न्ही सगळे जाण वतात ते अशी वतात ती लोक वतात म्हणून आम्ही वतात अरे 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 करतात ती येतात ती पण ते कशी एक क्षणात तो सिंधू आणि ताजी कसलं जाता ताजे तेज त्या प्रतिबिंबाचे तेज रंग सर्वांगी पसरला सिंधू तो लपवी कसा सोनाळली की कांती त्याची दैवी तेजाचा ठसा तो देव तो ईश्वर ती माया उदकान पडलेले प्रतिबिंब ती माया आणि त्या प्रतिबिंबाचे जे हे येता कवड्स येता की कल्याचेरी तो जीवात्मा तो आमगेल मनांत तो आमगेल प्रज्ञेचेरी तो जेन्ना पडता हां त्यांची तेज तरी तो जीवात्मा दैवी तेजाचा ठसा वायूने सुंकार केला हुंकार जणू या खोडीला वार व्हांवतालो समजाविले गगनास तुझ्या आणिले तड जोडीला अरे खेळातली ही हार जीत रागात का रे आजला सिंधूची ही जीत झाली हार तुझ्या बाजूला आणि तांकल सांगलें त्या तांबडे गोळ्यान सांगलें सुप्रभाती येईन मी खास तुझ्या साथीला आकाशात सांगले आणि चिंतून त्याची शुभ रजनी तो लाल गोळा अदृश्यला तावळ मगली भावन कली भाव कल आसका तो तूच देवा तूच या सर्वामधून देखिला या दृश्य डोळ्यांनी अजी मी डोळे भरून पाहिलं या दृश्य डोळ्यान त्या नजरेंत जे तेज आयिल्लें न्ही हां त्या मायेचे त्या जीवात्म्यागेल तेज आयले आणि त्या हाज्यान हांव ते दोळे भरून पळयले नुसते दृश्य दोळ्यान पळोवन हें दिसना तशी जय जय रघुवीर समर्थ हांगा तांणी सांगलें अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे हां ढिसाळ म्हळ्यार कळ्ळें अत्यंत व्यापक सगळं कड पसरलेलं ब्रह्मांड खंय ना हां आकाशांत तूं आमी जितले तारे पळयतात न्ही ईच वन इज अ सोलार सिस्टीम ईच तारो अशी करोड आणि गॅलेक्सीज आसा ती एक गॅलेक्सीन तूं करोडो तारे आसा ती ईच स्टार म्हळ्यार एक स्वयंभू हें आसा तें कळ्ळें मायेन केल्लें जाल्यार ते सोलार सिस्टीम आसा त्या सोलार सिस्टिमान प्रत्येक सोलार सिस्टिमान ग्रह आसा ती उपग्रह आसा ती ते आपणा वटू फिरता ती त्या सोलार सिस्टिमा सांगात फिरता ती आणि ते अख्खे सोलार सिस्टीम गॅलेक्सीन तूं फिरता आसता आणि ती गॅलेक्सी मध्य जे परम तेज आसा ताजे भोंवती फिरता म्हळ्यार कितलो व्हड ब्रह्मांड पण तें ब्रह्मांड हें इन्फिनीट आशिल्ली ती ताका कले अस्तित्व ना ताजो सुद्दां विलय जाता पण आत्तां जायना ताजें आयुश्य व्हड आसा ताजी पॉवर व्हड आसा जाल्यार तें आमचे खातीर आयलें परब्रह्माक आमगेलें पाप दिसलें आमी जुगुळे चेडूं आवसूल येता न्हू तेमी आमी सांसान का जायना प्रत्येक चेडा हक्कच न्ही आवसूक मेळच्याक हां आसकी ना तेमी ती कड्डेर आमी हितगूज करयेदा आवसुल्यागी येवन वय की न्ही तेमी ती हो ईश्वरू माय जावन येता ईश्वर तत्व
मायेचे माय पांघरून घेवन येता आमचे खातीर, पांघरून घेवन येता आनी आमकां हें करता, आमगेलें रक्षण करता. तर हांगा तांणी मोमटें दिल्या. ते कलकले दर्पणी प्रतिबिंबत जो सविता म्हळ्यार खंय एक हांतू सूर्य प्रकाश आसता नभान पूर्ण, हां, तांथावन उदकांत जे प्रतिबिंब पडटा तो ईश्वर मायायुक्त. आनी ते ईश्वरा प्रतिबिंब कांडेन पडले किंवा एक व्हड बिल्डिंगाक चकचकी कलेपणी आसता तांतू तेंचे प्रतिबिंब पडटा किंवा ताजे प्रतिबिंब सगळे आभाळान पडटा. हां, तो जिवाभास आमगेल जिवाक जालेलो तो भास. हां, आनी ईश्वर हो मायायुक्त, तो ईश्वरूच सगळें चलयता. माही कळलें आमगेल आत्मा कसलें करना, आत्मतत्व कसलें करना, कसलें करना. आनी तांतू थावन ही एक संकल्प भायर पडता. म्हळ्यार तें जायनीची. जशी मृगजळ आसता न्ही, तान लागील प्राण्याक तें मृगजळ हाका श्वापदाक मस्त तान लागल्या, तांकां चिकेची बुद्धी कमी पाप. धूर हरणांकणी दिसता ते हांतू ड्राय वाळवंटान तरी ताजेशी लाट येतात न्ही, ते हांवें पळयल्या. उद्दा कशें दिसता, इतलो घोमटो वार येता, तावळी दिसता थंय उद्दा आसन. धांवन धांवन वतात पाप, धांवन वचून ते मृगजळ हात ताकाय लागना, शेवटी जीव वता तान लागून. तशें जाता. तर तेमी ती तशी जावने. तर हें मृगजळ जाल्यार ही नुस्तें मृगजळ न्ही, तर ती करुणामयी मृगजळ आसता. ती आमगेल आवस आसा. ईश्वर हीच आमगेल आवस जी आमचे खातीर सगूण साकार जाता. केन्ना केन्ना निर्गुणय जाता, केन्ना केन्ना सगूण साकार जाता. आनी आमकां कळशी आमचल्यागी आमगेल योगक्षेमम वहाम्यहम. तिका कसलें नाका. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तांकां एक तर बुद्धियोगम ददामी तम किंवा हें कलें योगक्षेमम वहाम्यहम. योगक्षेम म्हळ्यार तुमकां जाय आशिल्लें हांव पुरयता आनी पुरयलें टिकयता. आनी तिगल जर भक्ती केल्यार ही पयलीं कसली येता, पयलीं कसलें येता भक्तीन नामस्मरण येता किंवा जे एक भक्ती भाव येता वय की न्ही, तें केल्यार तो ईश्वराक वश करचें. तांतू आत्मतत्व तरी आसची, त्या अधिश्ठानाचेर ही माय आयल्या. तांतू भितर तें आत्मतत्व आसा जाल्यार माय पांघरयल्ली आशिल्ली न्ही ती आमचे खातीर प्लव संवत्सर मध्येक जावन गेले. प्लव म्हळ्यार बोटी. आमचे खातीर ती बोटीच स्वरूप घेवन येता. आपणच अनेक रूप ती घेता. तस ती सद्गुरूंगेल रूप घेता आनी यो बाळा बोटीन चड म्हणून म्हणटा, बोटीन चड म्हणटा. आनी आमी सगळ्यांनी चडल्यार आपण सुकाणू घेवन उबरता. म्हळ्यार ती बोट बुड्डना आनी आमी सतत देवान नामस्मरण करता आसता. नामस्मरण हें इंधन आसा. गाडी आमगेल आनंद यात्रा म्हणटा ती मनाचें वाहन समज जाय जाल्यार ताका पेट्रोल तरी जाय न्हय. पळय पेट्रोला स्ट्रायक आशिल्लो, कितली रिक्षा आनी बंद पडयल्यो, मस्त वाहन बंद पडयली. तशी जावं नये. तेमी आमी नामस्मरण नामावतार घेतला देवीने. देवान आमचे खातीर नामावतार घेतला. कलियुगान मनुष्याक कल्ले करू वेळ आसना. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये. हर क्षणाचा साक्षी तू ही जाण तू घेऊ नये. तू सगळे पळयतस देवा. हां, एकाक गुरूंनी 3 शिश्यांक 3 केळी दिली खंय तांगेले परीक्षा पळोवनशाक. आनी कोणें पळयना थंय वचून खावन येती म्हण. प्रत्येक जाण विंगड कड वचूलो. 2 जाण खंय की खावन आयले आनी 3रे केळ परत घेवन आयलो. कसल्याक घेवन आयलो तो म्हणालो तांणी सांगलें आमी खंय की निपून बसलीं, खंय की गुहेंत वचून थंय खाल्लें हांवें. एकल्यान सांगलें झाडां म्हाका कोणें नाशिल्लीं थंय खाल्लें. तो 3रो सांगता खंय वचूल तेन्ना खंय वचूल तरके देवा तुगल नजर म्हजेर आशिल्ली, तूं म्हाका पळयत आशिल्लो. तेमीत हांव तें कशें खावचें हांवें, कोणें पळयना तिले कडेन खा म्हूण सांगलें म्हूण हांव परत हाडलें. तर तो परिक्षेन पास जालो. तर हे जे निकश आसा ती हे आमकां कळ्ळें अशी. तर अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे मायेने रचिली विशाळे. ढिसाळे म्हळ्यार सगळे कडेन व्याप्त.
हा मायेन रचली मायेने ती कोणी राय आशिल वरी तो ईश्वरागल सत्त ती कल्ले तुझी या कृपेने वेदासी बोलणे सूर्यासी चालणे तुझी ये बळे कडेरी कोटी कोटी रूपे तुझी कोटी सूर्य चंद्र तारे कुठे कुठे शोधू तुला अरे तुझे अनंत देवारे खंय पळेल थंय माय म्हणे शारदा ती शालीन असं रमणीय असं गोमटी असं आणि दाहकय असं वत्तांत उचल्यारी भोछेन जाता पण थंय ती सावली निर्माण करता एक वृक्ष असता ताच्या मुळात बसल्यारी बरें दिसता तशी ती माया आंधळी कोशिंबीरशी ना ती आमगेल्या दोळ्याचेर न्ही माये पट्टी घालता माये पट्टी घाल की आमगेले हे मायेचे दोळ जाले मायेचे दोळ्यान आमी माये दोळ पळयतात माय पळयतात सगळे तावल ती गोमटी दिसता ताजे पेलदिकाचे जे ताजे अधिष्ठान असं ते आमकां दिसना आंधळी कोशिंबीर म्हणटात न्ही त्या दोळ्यांक इतले गोमटी ती दिसता अयो हांग पळोवंक की थंय पळोवंक की थंय पळोवंक की थंय पळोवंक की नायगार पळोवनच्या वचुलेली खंय खंय कोण कितले वर्सांनी म्हाका मेळ्ळे तांतले उल्लोंक कशें दिसनी तितलें सौंदर्य थंय तितलें सौंदर्य आनी अरे मेळ्ळी म्हण भोज्जा म्हण ताका पकडचें गेल्यार तें ना जाता तें आनी दुसरे कडेन वता अशी नमुन्याची ती माया आमगेल्या हाजेर कले नजरेचेर मायेची पट्टी बांदून हांगा थंय आमी धांवता पडटा ती हांगा थंय धांवता ती असली ती माया तर ही जी असं मायेने रचिली विशाळे ते तुमचे कृपेचे निबळे विरती स्वानंद डोही ही इतली ब्रह्मांड सुदाई हां तुमचे कृपेचे निबळे तुमचे म्हणजे कुणाचे कृपेचे निबळे हे परमपुरुष हो सच्चिदानंद जो परमात्मा जो आनंद कंद ताजे मूळ आनंदाचे मूळच तो असं ताक निरावलंबी तो कल्ल्याचेर अवलंबून ना कोण यावती वचोती आमकां कसलोय फरक पडना तशी तो सच्चिदानंद आनंद कंद आणि स्वतागल आत्मबोध त्यांनी तांकां आत्मज्ञान जाल्लें म्हणूक जायना कोणाक आत्म हो प्राप्य नाही आमकां प्राप्त कोण घेवचें ना प्राप्य म्हळ्यार कल प्राप्त कोण घेवचें असं तें ध्येय नाही तरी जो आमगेल्या भितर आसा ताजी जाणीव आमकां जावंका हें आमगेलें ध्येय तें आमकां प्रत्ययाक येवंका ताजी रियलायजेशन येवंका रियलायज सोल म्हणटात रियलायज हां तेमी ती इनोवेशन आनी डिस्कवरी म्हणटात ही डिस्कवरी आसा आमकां डिस्कवर जावंका हां ती माया सगळी तिगल काम जायना पण केन्ना सगळी युगानंतर तुमचे कृपेचे निबळे तुमगेल्या कृपे बळाने विरती स्वानंद डोही आणि दुसरे मायेचे काम केले आमच्यासल्यांक हात्ता धरून तांगेल वाहनान बसकारून ती आमकां परब्रह्मांत व्हरून घालता तसलें हें गुरुतत्व आणि गुरुतत्व सुकाण घेवन हां आतां हांगा संवाद आसा शिष्याक पाप सांगिल्लें की अरे म्हजंही ते काय करा तो सांगता तुझे अढळपद गेले लास्टान तूं गुरून ताका म्हणलें तुझं मायेने वेढा लाविले ते जरी तुझं दिधले तरी म्हजं काय देसी श्रीराम म्हाका कल दितल तूं कोणाकय कले जाय जाल्यार आमकां तुमी कले पूण दिवंका ना तूं कल दिता तर जितुके काही नासोन जाईल जे अशाश्वत असेल तुझं समगमे न येईल तू व्हरू शकना मोरून वतना ती तुकेच द्यावे मज तितलेची दी म्हळ्यार कल मगल शरीर तुका दिवन सोडवें मगल आशिल पुऱ्या प्रॉपर्टी तुका दिवन सोडवें ना तांतूल मालकी हक्क सोडी म्हजंही ते काय करावे तुका ते कुडा कचरा घेवन तू कल करता म्हणटा म्हजंही ते काय करावे परी तुझं पासून टाकवावे तुवा टाकिले तरी न्यावे तुझं समागमे तुगल शरीर बुद्धी देह बुद्धी घेऊन वता म्हणून सांगता अरे हे भूषण भिक्षेचे टाकिले भिक्ष मागता फिरतस म्हाका आत्मज्ञान कोण दी म्हाका हें कोण दी देवा म्हाका पाव देवा म्हाका हें दी देवा म्हाका तें दी पुरे नश्वर मागून घेता भिक्ष मागतस करवंटी घेऊन अरे तुका अमरपद प्राप्त झाले तरी तुझे काय गेले सांग बापा नाशिवंत ती तुकेची देशी तरी पद प्राप्त निश्चयसी त्यामध्येही लालूच करीसी तरी स्वहित न घडे तर शिष्य म्हणता शिष्य म्हणे चलो मी दिदले
स्वामी म्हणती मग पद लादले, आता तू आपले काही मानू नको. आ दिधले म्हणा कश दिले, तांतूल मालकी हक्क दिलो पुरे, कळले तशी. तर हांग ते सांगता ती शिष्य ताक म्हणटा, आता स्वामीने जे काही इच्छिले तो वचनात पर्टिक्युलर असं शिष्य पाप दिले म्हण की दिवंक नव्हे जाल्यार कशी दिवचे ताका कळना. आता स्वामीने जे काही इच्छिले ते पाहिजे अंगीकारले ते कर का. शरणागत आपुले समर्थे उपेक्षू नव्हे. नाही हांव तुका शरणागत असं म्हाका समज गाईड करी, हांव तुका कशें दिवचें. नाशिवंत काय म्या टाकावे, जे ते मज स्वामींनी सांगावे. मज दातारे करावे आपणायसे, तू थोड दातारच हां तुंगल वारीश म्हाका कोर का. ऐकणे शिष्याचे बोलणे, स्वामी म्हणती सावध होणे, सावध राब. अवधान देऊन घेणे आनंदपद. कळलं काय. तुगल हे अवधान म्हळ्यार तुगल सगळी बुद्धी श्रवण शक्ती म्हाका दी आणि एक्क मनान ऐक आणि घेवंच कले आनंदपद. शिष्या बहुमन घाली, सगळे मन एकाग्र कोर न्हू मगल ऐक. आता बाष्कळता राहिली हांगा तांचे विचार करचे सोड दी. येथे वृत्ती चंचळ केली तरी बुडसी संदेह सागरी. संदेहान बुडतलो, शंक येतल तुका. आता हांगा तांणी उदाहरण दिल्या, लोहाने लोखंडाक परीस लायल्यार हें जाता म्हणटात भांगार, जाल्यार केन्ना जाता तें लोखंड मेळटा मातयेच्यान. तूं मायनान थंय येता तेन्ना लोखंड माती आसता तें तापयता ती अग्नी संगे लोहो पिटे. पिटे म्हळ्यार खलें पालटता, पिटता पाळटा पाळटा तयाचा मळ तुटे, तातूंत ती माती तगू पडता आणि तें पातळ जाता, पातळ विंगड प्रवाही जाता. मग परिसेसी झगडता पालटे लोखंड पण तयाचे. पण तयाचा मळ झडेना जरी आणि अभ्यांतर कळेना तरी ते सहसा पालटेना मृत्तिका रूपे. हें जर घड्ड न्ही, ताका जर मळ वच्च न्हीची तरी ती माती नव्हे, त्या माती मिक्स लोखंड जे असता ताका परीस भांगरा रूप दिवचे शकना. म्हणून नाशिवंत ती तुका मळ. हो मळ खंयचो नाशिवंत मळ, देहबुद्धी. गौरी माया गौरीने आपणा देहबुद्धी काण ताजो गणपती बनयलो आणि आपणा गेले आत्मतत्व काण तांतू घाल्ले आपणा श्रद्धा आणि त्या गणपतीक जिवंत केलेलो. पहिले छानतच नव्हे. म्हणून नाशिवंत ती तुका मळ. तुवा तेजावा अमंगळ, तो अमंगळच. देहबुद्धी पहिली अमंगळ. हांव म्हळ्यार देहबुद्धी म्हळ्यार खलें, हांव म्हळ्यार फक्त देह ही बुद्धी. ती बुद्धी अत्यंत अमंगळ, ताज्यान गर्व जाता आणि मगल मात्र नाही, कितली की पिढ्यो फुकट वतात. मगल देह म्हण म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय जाल्लें, म्हाका दिवन जालें, मगल चेडवांकय जाय. तेमी कल जाता आमगेल कसले आमी त्याग करूंक शकना. ती आमी आश्रम वेवस्थेन मागशी काळांतू लोक आश्रम वेवस्थे प्रमाण जगताले. ब्रह्मचर्य आश्रम म्हळ्यार शिकचे मात्र, तें गुरुंगल घार वचून कड्डेर येवन गृहस्थाश्रम लग्न करून घेवन संसार करताले. कड्डेर रान्नांत वताले वानप्रस्थाश्रम, कडे संन्यास घेताले प्रत्यक्ष. आतां तशी कले करका म्हणना. आमी गृहस्थाश्रमाची आमी एक्सटेंशन करतात. म्हळ्यार आमकां 80 वर्स जालें तर की आमी गाजोवच्या पळयतात. आमगेल चेडवांचेर नातरांचेर आमगेल गृहस्थाश्रम सुट्टून सुट्टना. आमी केन्ना संन्यास घेवचो, आमी वानप्रस्थ केन्ना घेवचो. त्या त्याग कल्ल्याच करचो जो आमी बाकीच्यान तूं एनको एनको करून नाक खूप आसतात न्ही तांगेल संवसारान तूं तें करचें ना. तो वेळ आमी प्रभू चरणान तूं घालोवंक हें हांगा सांगल्या. तरी नाशिवंत ते तूं जाणा माया, माईक जाये विलया. ते मायेचा विस्तार प्राण सखया ऐक सांगतो. मायेचे कसले लक्षण, अहम ऐसे जे स्फुरण त्या परब्रह्माच्या अधिष्ठानान तूं अहम अशी फक्त कल्पन उद्भव झाली. जशी मृगजळ वाऱ्याने लाट आयली ती कोणे कर न्ही अशीच आयली. कळलें. तेच मायेचे लक्षण. ते मायेपासून त्रिगुण गुणापासून भूते सत्वरज तम निर्माण झाले. पहिले दोन झाले, दोन निमथान तिसरे आयले, त्रिगुण आयले आणि गुणापासून भूते. तांतू भूत खंयची, पृथ्वी आप तेज वायो आकाश. सृष्टी रचली सावकाश. एवं दृश्य आणि अदृश्य सकळ माया. जे दृश्य म्हळ्यार जे कल म्हणटात ताका जड असं हालना करना, जिवंत ना, जीववंत ना,
तेवे मायाची आणि अदृश्य दृश्य सगळं दिश्य माया आणि जे दिसना पण भासता माय भासता ती उत्पन्न झाली त्यामुळे तिका उत्पत्ती स्थिती आणि लय असं. पृथ्वी आप तेज वायो आकाश सृष्टी रचली सावकाश एवं दृश्य आणि अदृश्य सकळ माया एक माया दो ठाई वाटली. दो म्हळकले जशी ईश्वर आणि पार्वती अशी दोन झालती तशी प्रकृती आणि पुरुष झाली, राम आणि सीता झाली. जैसी दो दिसांची बोली कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज करतात खंय हल्ली कळव्या लिव्ह इन रिलेशनशिप थंय तशें न्ही त्या गणपतीक स्मरून पूज करून विवाह करून राबतात गोमटें करून. तांणी आमकां तेवें एक हें घाल्ल्या तशी राबाची पवित्र बंधन जाल्यार दो दिसांची बोली अर्धनारी नटेश्वर ते एकच 2 दिवस झाले की एकची परवा परा ते एकच जात परत. माया ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान हांग त्रिपुटिकंचेच ज्ञाता म्हळ्यार कोण ज्ञान कोण घेतस कल्ल्याचे ज्ञान कोण घेतस आणि प्रत्यक्ष ज्ञान ही ती त्रिपुटी. माया ध्याता ध्येय ध्यान आम्ही ध्यान लावच्या बसल्यारी आमकां कल्ल्याचे ध्यान आम्ही करतस तें ध्येय आणि कोण करतस हांव करतस ही त्रिपुटी झाली. तर माया हेच समाधान योगियाचे हे सगळं करना पडी साधन करना पडे योगी आमकां समाधान मेळटा कळ्ळें. तर तीची माया शब्द रुपान प्रगट जाता. आता शब्दा शिवाय तुमकां सांगू जायना आणि शब्द केल्यार ती माया म्हूण जाता. मागीर कळोवची कशी तेमी तांणी सांगल्या माया सच्चिदानंद माया आनंदाचा कंद माया हेच निजबोध शब्द रूपे श्रीराम. आता हांची त्रिपुटी खंयची आत्मा ब्रह्म आणि स्वरूप हे ही मायेचेच रूप कळ्ळें. आत्मा ब्रह्म आणि स्वरूप हे तीन असं हातूंत ब्रह्मांडांतलें जे ब्रह्म म्हूण दिसता तिवय एक मायाच ईश्वर तो. आत्मा म्हळ्यार आमगेल हांत आसता आणि स्वरूप म्हळ्यार जें हालना जाल्यार त्या माये भितर आसता स्वरूप. ते मायेक स्वरूपाचें अधिष्ठान आसा स्वस्वरूप कळ्ळें. ताजें स्वरूप तेमी आमकां एक फावट स्वाम्यान सांगलें तुमी देवीगल पूजन आनी करतात न्ही तावळी तिगल गोमटाय तरी पळयता तिची आमी आनंदीत जाता ती जाल्यार तिका सांगता की तुगल स्वस्वरूपाचें आमकां ज्ञान करून दी प्रत्यक्ष तांकां आमकां एक करी तुगल स्वस्वरूपान ते आमकां एक करी आनी ती करता. हे ही मायेचेच रूप. रूप आणि अरूप सकळ माया रूप अरूप दिसता दिसना दृश्य अदृश्य जीव शिव ईश्वर हा ही मायेचाच विस्तार. हे जे सगळे आयल्यात न्ही ईश्वर गुरुर आत्मेती मूर्ती भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. दक्षिणामूर्ती भवानी शंकर हे सगळे आमचे खातीर सगुण रूप घेवन येतात. हा ही आमगे स्वामीजी गुरु परंपरा गुरु तत्व हां तांकां गुरु तत्वाक तरी स्पेशल हें आसता कल्ल्याक ते हांतूच आसतात परब्रह्मच ते परब्रह्म मायेचें रूप घेवन आमचे खातीर येतात. ह्या ना पळय तांकां हेवें गोत आसता तेवें गोत आसता. सो संत सादे देवां पेक्षाय संतांक जास्ती मान दिला गोतस्वे बैल स्तरांतू संत देवां पेक्षाय व्हड कल्ल्याक ते प्रत्यक्ष स्वरुपांतूच आसतात आनी तांगेल गुरुतत्व तांकां पेटयता तावळ ते आमगेल उद्धार करचे खातीर येतात आमगेल उद्धार करचे खातीर येतात. माया मनास चालक हे पळय जीव शिव आणि ईश्वर हा ही मायेचाच विस्तार विश्वरूप विश्वंभर अवघी माया. माया मनास चाळक माया बुद्धीस व्यापक बुद्धीक व्याप्त जाता. तर मायेची दोन रूप असतात. एक रूप प्रपंचाधिकाने आणि दुसरे रूप श्रेयस आणि प्रेयस ही मायेची दोन रूप. तेमी ते द्विधा जाता बामूण बायल जाल्यार बामूण बायल दोग जाणांन मेळ न्हू ईश्वर तत्वाक पुजच्या जाता आनी दोग जाणांन मेळ न्हू प्रपंच तुम प्रपंच सोड नाका म्हणना ती पण खंयच्याचे अति आसक्ती सोडात. देवकल सांगता मायेकल सांगता तुम्ही आसक्ती सोडात. सद्गुरू सांगतात समर्थ सांगता ती खंयच्याचे सर्व काही प्रमाणांतरी असावे. सर्व काही टेन्शन घेवका काम करका पण मालकी हक्क सोडात. त्यांनीच सांगिल्लें एक जाग विकत घेतली हांव शेत विकत घेतलें प्लॉट विकत घेतलो तो विकत घेतलो हांव पयशे दिले प्लॉट मगल जालो म्हूण हांव घार दवरतले घार दवरना कल्ल्याक ताचो मालकी हक्क म्हाका मेळ्ळो मगल नांवाचेर जाल्लें
जाल्यार हो मालकी हक्क म्हाका मेळ्ळी, त्या परमेश्वरान बुद्धी दिली. मगल हो देह मगल न्हय, म्हाका देवान वापरच्या दिला ह्या बुद्धीने. हां, आमी देवाक दिवचे, सद्गुरूंक त्याग करचो म्हळ्यार कहले मालकी हक्काच त्याग करचो, मगल कहले न्हय. अरे तू कोण, कुठून आला सी, कोण तू? हां, तू समर्थांचे लेकरू. बॅम 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 खंय करता तू? समर्थांचे लेकरू. भीक मागता कहल्याक हें दी तें दी म्हणून. हांव आसा न्ही तुका सगळें दिवच्याक, दिता म्हणून. तशी माया देहास चालवी, माया शब्दास बोलवी. माया ती प्रत्येक देहान बैसून देहाक चलयता, शब्दांक उलयता. शब्द तोंडांतल्यान येता ती, त्या शब्दांची वाचेची आमगेले 4 हेस कळ्ळें? परा, पश्यंती, मध्यमा आनी वैखरी. जाल्यार जे संत आसता ती तांकां ही माय बाद्द ना. तेमी कल जाता, तांगेले उत्स्फूर्त तांकां कले विचार आयलो तांणी उलयले की प्रत्येक शब्द खर जाता. कळ्ळें म्हळ्यार ते पश्यंती म्हूण पळयता बैसना ती. आमी ते सगळे परा पश्यंती मागीर उरलेले जायत वेळ कल जातलें कड ते हगूर हगूर उलोवन पळोवचें, कड्डेर वैखरीन काडचें. आनी तें करता कळ्ळें म्हळ्यार आमकां तितलें ज्ञान ना, आमकां आत्मज्ञान जाय न्ही. तें आत्मज्ञान जालेलें आशिल्ली मी ती. ट्रॅफिक क्लियर, फालफाल्यार आमी खंय वचूं लागल्यार कसलें सिग्नल लागना ती कळ्ळें ना, भर्रकन वता ती. तशी ते संतांगेल तोंडांतल्यान, गुरूंगेल तोंडांतल्यान, सद्गुरूंगेल तोंडांतल्यान एक एक शब्द येत न्ही तो खर जाता. स्फुरण तें मायेचें न्ही, तें परमात्म्यागेल स्फुरण जाता. मायेची भितर अशी जें आसा न्ही ईश्वर तत्व तांतूंत थावन जाता. तर ही जे ईश्वर तत्व भितर आसा तो एक थेंब असो, तो आमी ईश्वराक पूज करतना आमगेली ती श्रद्धा तें तत्व तांतूं घाल न्हू, प्राणप्रतिश्ठ कर न्हू, ताजे मना पासून पूज करची. आनी पूज पुरे जायना पण मानस पूज करची. आनी कड्डेरी पुनरागमनायेच म्हूण सांगून ते करता ती तावळी यो बाळा मगल भितर परत येवन बैस म्हूण सांगचें. ही पूज अशी जावंका. माया देहास चालवी, माया शब्दास बोलवी, माया दृश्यास दाखवी, नेत्री रिगोनिया. दृश्य आमगेल्या ह्या दृश्य दोळ्यान तूं माये पट्टी घाल न्हू, ते दृश्याक ती दाखयता. जर आमगेली नजर जर समज जालेली, ईश्वरी दृष्टी कशी आसा, माय आसा पण मायेन बैसून जो देह पळयता, कान्नान बैसून जो आयकता, दोळ्यान बैसून जो पळयता, तोंडान बैसून जो उलयता, शब्द आमकां दिता, भूक लागयता, ती सगळी माया. माय सगळ्या आमगेल्या देहाचें काम करता. मायेनेची माया चाले, मायेनेची माया बोले, मायेनेची माया हाले वायो रूपे. वार जशी हालता न्ही तशी माया भयंकर चंचल आणि ताजी सम उपराटी निश्चल परब्रह्म. ह्या तीन म्हळ्यार आमगेलो तत्व जीवात्मा, हो ईश्वर आत्मा, हो ईश्वर गुरू आत्मेती हें सगळे मूर्ती भेद विभागिनी, विंगड मूर्ती आशिल्ली तरी तांकां तत्व एक आसता, ईश्वर तत्व. त्या ईश्वर तत्व हें आमगेले पायरी आसा. त्या पायरीचेर चोण आमी परब्रह्मा जाणका. तर आतां हांगा आमी राबया 20 श्लोक जाल्या ती कळ्ळें म्हळ्यार वेळ जाता असो. आतां आमी ही प्रार्थना करुया. कल्याण करी रामराय. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया.
कल्याण करी. नम पार्वती पते हर हर महादेव. आणि वही हांग तू सांगता